सोमारा शिक्षक दिसा निमतान आदले गोंयचे मुखेलमंत्री प्राध्यापक लक्ष्मीकांत पार्सेकरांच्या हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळान कार्यावळी जाल्यो। विद्यार्थ्यांच्या फुडाराचो विचार करून पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेन बीएड कोर्साक सुरवात केल्ली म्हण आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर उलयल्यात। RDX गोवा खातीर हरमलच्यान सुशील शुक्ला। हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ जे पेडणे तालुक्यातल्या हरमल गावात आसा आणि जी शैक्षणिक संस्था ही पूर्व प्राथमिक पासून 12वी पर्यंत शिक्षणाची व्यवस्था केली। तिने ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम गेल्या 3 वर्सांपासून एक वेगळे 2 प्रोग्राम्स सुरू केले। नॅशनल काउन्सिल ऑफ टीचर एज्युकेशन भोपाळ हांचे परमिशन घेऊन इंटग्रेटेड बीएड कॉलेज, इंटग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स, BSc बीएड आणि तसोच BA बीएड 12वी नंतर एज अ मॅटर ऑफ चॉईस आपल्याक शिक्षक जावपाचें आसा अशें ठरोवन विद्यार्थी BSc आणि बीएड अशे दोनूय अभ्यासक्रम जे साधारण BSc 3 वर्सांनी बीएडाक 2 वर्सां 5 वर्सांत करता ते इंटग्रेटेड अभ्यासक्रम 4 वर्सांत जाता। म्हणजे विद्यार्थ्याचे 1 वर्स सेव जाता। BA बीएडच्या बाबतींत 12वी आर्ट्स 12वी कॉमर्स किंवा 12वी सायन्स जाल्लो भुरगो हो BA बीएडाक वचूं शकता, जेचे साधारणपणे BA 3 वर्सांनी बीएडाक 2 वर्सां लागपाची ती इंटग्रेटेड प्रोग्रामाक 4 वर्सांत ही गोष्ट कंप्लीट जाता। म्हणजे विद्यार्थ्याचे 1 वर्स सेव जाताच आणि त्याच बरोबर शिक्षक जावपाचो आसा आपल्याक एज अ मॅटर ऑफ चॉईस। म्हणजे जशे दोतोर जावंक जाय, इंजिनियर जावंक जाय, आर्किटेक्ट जावंक जाय आणि 12वी नंतर चूज करतात प्रोफेशन, तशेंच शिक्षकी पेशा चूज करून वचप जेतूनसून 4 वर्सां नंतर बरे शिक्षक, परिपक्व शिक्षक जे शिक्षकी पेशाक जास्त न्याय दितले अशे अभ्यासक्रम हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळान सुरू केला। 3 वर्सां पयलीं गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन नांवाची एक शैक्षणिक अस्थापन आमी हरमला सुरू केलें। तेची आतां स्वतंत्र इमारत जाल्या, ग्राउंड+3 स्टोरी बिल्डींग आसा, सगळे BScचे खातीर आवश्यक असणारी वेगवेगळे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, झुऑलॉजी लॅब्स असतील किंवा BA खातीर आवश्यक असणाऱ्यो गोष्टी आसात, ह्यो सगळ्यो थंय आमी तयार केल्यात। आणि एक बरें इन्स्टिट्यूशन, जी इन्स्टिट्यूशनां ह्या देशांत अत्यंत हाताच्या बोटार मोजण्यासारखी आसात, तशें एक पयलें इन्स्टिट्यूशन BSc बीएड अभ्यासक्रम दिणारे आणि BA बीएड गोव्यात आनी एक विद्याप्रबोधिनीत आसा। म्हणजे हे आणि विद्याप्रबोधिनी अशी 2 इन्स्टिट्यूट्स ही गोव्यात आसात। BSc बीएडा खातीर हे एकूच आसा। एक बरेंच बरे शिक्षक निर्माण करप, एका बाजूक जरी गोंयचे असले तरी पेडणेच्या ह्या पेडणे तालुक्यांतल्या ह्या इन्स्टिट्यूशनान तालुक्यांतले प्रत्येक तालुक्यांतले विद्यार्थी आसात। म्हणजे भले पयसून पयस सत्तरी आसात किंवा काणकोण आसात, केपें आसात, सांगे आसात, कुडचडे आसात, ह्या भागांतसून सुद्दां विद्यार्थी हांगा निवासी स्वरुपांत रावतात। आमी निवासाची वेवस्था करूंक ना, पूण काही गांवांतल्या परिसरांतली घरांनी आमी वेवस्था पेईंग गेस्ट म्हणून केल्यात आणि तांकां डमी पालक आमी दितात। एक समाजाक बरेच बरे शिक्षक मेळचे म्हणून आमचो हो प्रयोग आसा। NCTन परमिशन दिलां आणि एफिलिएशन गोवा युनिवर्सिटी अशे हे अभ्यासक्रम जेची कॅपॅसिटी दर वर्सा 50 एनरोलमेंट आसा। म्हणजे BA बीएडाक 50 आणि BSc बीएडाक 50 अशे 100 विद्यार्थी आमी एनरोल करतात। खूप जरी एका एका तालुक्याच्या रिमोट भागात जरी असले तरी 12वेचो रिजल्ट जातकीर खूप इच्छुक विद्यार्थी हांगा येतात। BSc बीएडची पयली बॅच आतां 3rd इयराक आसा आणि BA बीएडची पयली बॅच आतां 2nd इयराक आसा। म्हाका खात्री आसा की आनी 2 आणि 3 वर्सां नंतर आमी गोव्याक आणि देशाक बऱ्यांत बरे शिक्षक, आदर्श शिक्षक जे
केवळ अभ्यासक्रमातच पूरक आसात इतलेंच न्हय तर एक बरे सुसंस्कार घेवन शिक्षकांत कसले गूण आसूंक जाय हे अंगीकृत करून भायर सरतले.